संतोषाची बोबाट मारा सोमेश जनगानो अर्गांदिया दिन वासुया देवाक सदलोकानो संतोषान बोबकाल पृथ्वीये सोम्याची सेवा ताचे समोर ये उल्हासान गीत गावन लागताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमेश जनगानो अर्गांदिया दिन वासुया देवाक सदलोकानो. मिसा जिथे समावेश आसात आपल्या जल्मा दिसाक अर्गांदिता जुलियाना डिसोजा बोनिटा आनी थेल्मा डिसोजा हांच्या जल्मा दिसाक देवाक अर्गांदितात. थॉमस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा अनिल डेविड डिसोजाच्या जल्मा दिसाचो उडास काडून देवाक अर्गांदिता. मारिया ज्योती डिसोजा रोजमेरी आनी ऑस्मंड डिसोजा हांच्या काजारी जिविताचो वार्षिक दीस उडास काडून देवाक अर्गांदिता. सिसिलिया डिसोजा आनी कुटुंब संदीप आनी नव्या तांच्या काजारी जिविताक बरें मागोवन देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता. सिस्टर स्वप्ना तशेंच अर्गामिसा दिल्यांत जॉयल आनी निलिमा डिसोजा रिचर्ड डिकोना प्रीतल पिंटो आयवन सल्टन आनी कुटुंब तेरेजा आनी सुशांत आयरिन डिसोजा प्रेसिल्ला कुलासो आनी कुटुंब पौल डिसोजा फ्रँकलिन पिंटो सुमंत फ्रेडरिक कुटिनो हाच्या आत्म्यापासून अँटनी डिकुन्ना आनी कुटुंब लिओ आनी ॲग्नेस डिसोजाच्या आत्म्यापासून विन्सेंट लेनिशा पायस जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजाच्या आत्म्यापासून जॉस्ना पायस एंजेलिन आनी डॉमिनिक लोबो पीटर आनी क्रिस्टिन डिसोजा जानेट रॉड्रिगस हांच्या आत्म्यापासून फ्रँकी मेबल डिसोजा जॉर्ज ग्रेगरी आनी सेलेस्टिन डिसिल्वा हांच्या आत्म्यापासून रिचर्ड सिल्वा आनी कुटुंब मॅग्दलिन डिसोजाच्या आत्म्यापासून जॉयल आनी निलिमा तेरेजा डिसोजाच्या आत्म्यापासून जॉयल आनी निलिमा नॉर्बर्ट डिमेलोच्या आत्म्यापासून जॉयल आनी निलिमा साल्वादर सल्डानाच्या आत्म्यापासून आयरिन सल्डाना जुलियाना मेनेजसच्या आत्म्यापासून उज्ज्वल मेनेजस आनी कुटुंब मार्गरेट पिराच्या आत्म्यापासून जेस्सी आनी शालिनी डिसोजा बीआर चाको आनी पाउलुस हांच्या आत्म्यापासून प्रशांत आनी कुटुंब मार्गरेट पिरेराच्या आत्म्यापासून जॉन पिरेर आनी कुटुंब कुटुंबांत अंतरिल्ल्यापासून थॉमस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा कुटुंबांत अंतरिल्ल्यापासून रिचर्ड आनी नताशा फिलिपोस हांच्या आत्म्यापासून जोस आनी तेरेसा जनार्दना रेड्डी हांच्या आत्म्यापासून लसलिटा सेरावो. ह्या सर्व त्या समासांत आमच्या गरजा बसवतो. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो सद्या काळाच्या एकणे सव्या आयतार आमी आसाव आनी आयची वाचपा आमकां बागण्यांत देवाचें हाजीरपण सदांच बगोवन खंयच्याय घडये खंयच्याय संगतीक भियेनासतना ताचे संगी धैर्यान जिवंक आमकां उलो दितात. फाटल्या दिसांनी सर्वेस्परान आमकां सर्व वायटांतलें विघ्नांतलें मारेकार पिड्यांतलें राखून व्हेल्ल्या पासून आमी अर्गां दिवया. ताचें रक्षण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला आसता. ताका सदांच व्हगळीक दिता आसतना सदांच ताचे संगी जिवंक आमी प्रयत्न करया. हे मिसेचें बलिदान भेटोवचे फुडें आमी आमच्या घरांनी आसाव जावं पुरो आमच्या कुटुंबांतलीं जायतीं परगांवांती आसात वा हेर खंयसर आसात तांकां सुमेस्तांक सुम्या मुखार आमी दवरया. सुमेस्तांक सर्व मारेकार पिड्यांतलें वायटांतलें विघ्नांतलें राखून उरच्याक ताचो आदार ताची कृपा आनी ताचें बेसांव आमी मागया. एक घडीभर मावून रावन आमची पातकां वळखून घेवया आनी सर्वेस्पर आमचेर काकूळ दाखोवन दी म्हूण आमी मागया.
खालते काळजून सांगत आम्ही म्हणूया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या वर्साचो घेवन सदां सांगवार बरी सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता देवा लागीं प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्य जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सौम्या देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुईश्वर एकलो स्तु परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्या सmoगाच्या आत्म्यान आमकां आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीचें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना आमेन रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप रात सारचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावल्या वेळार एका भुंयारांत भितर सरलो सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबे राव उपरांत सर्वेस्पोर ते वाटेन उतरून गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलीस जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो पूण सर्वेस्पोर जड वाऱ्यान नातलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पोर भुंयकांपींत नातलो भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पोर उज्यान नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच
ताणें धकल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजी काकू तांकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ तांकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेबिरांत आसतल्यांक ताची कुमळ लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळ तांकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक बेडता. नीत आनी शांती एकामेकाक आराम धरता. विश्वासीपण भुमींतले उपसतले. नितीवंतपण सर्गार्थांक नदर घालतले. तुजी काकूळ तांकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो. आनी आमचें भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतले. आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. तुजी काकूळ तांकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ तांकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उसवडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्कन हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थमानांतलें दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसल्ल्याच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले, नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बासावण्यो केल्ल्यो. तीं सगळीं धर्म पुर्वजाचे संततीचीं आनी क्रिस्त मुनच्या सैबान तांचे कुळयेचो. सोमेस्तवय रास करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांच काळ. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराची वाट हांव पळेवन आसा.
ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू शिसांक दोणीर चडशें आनी आपणा फुडें अवतळी वचशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलें. लोकांक धाडून जातस तो एकलोच मागणें करूंक दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें दोन तडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाडटालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फात्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलून तांचे चडशें आयलो. उदकाचेर तो सोलून येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारले. पूण तेच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भियेनाका. तितल्यार पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तो वळ पेद्रो दोणी वयलो देंवन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावय. उपरांत ते दोग दोणीर चडतस वारें रावलें. तो बाळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयां पडोवन म्हणाले, इजाकी, देवाचो पूत तूं. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सद्या काळाचो 19वो आयतार आज मी समारंभ. फाटल्या सुमार 4 वा 5 म्हयन्यां थावन आमच्या जिविताचे मोलादीक दीस आमी भोवशा फळादीकपणी करशिल्ल्यात वा नात तें आमकांच कळ्ळी. कित्याक आमकां भायर वचूंक जायनातलें वा खंयचेय कामांत आमकांच मेतेर करूंक जायनातलें. घरांच आमी आसल्या अशें खंयच्या रितीर आमी आमचे दीस, हे मोलादीक दीस आमी जोडल्यात वा होगडायल्यात तें आमीच सांगूंक जाय. एकलो तरणाटो आसलो, ताचें काम गेल्लें. काम वचून बेकार तो जाल्लो आनी त्या देखून ताच्या घरांत जावं दी, शेजारा जावं दी आनी खंयसरी जावं दी, गेल्ले कडेन ताका अणकणे आयकूंक मेळटालें लोकांचें. त्या देखून ताका जिवितांत निराशा भोगताली. कितें करचें म्हूण कळीत नासलें, काम मेळोवंक नासलें, कितले प्रयत्न केल्यार मेळना. आनी अशें म्हणटा आसतना निराशी जावन तो घरांत भायर वता. घर सोडून थोडे वेळाक भायर या म्हूण तो गेल्ल्या वेळार एकलो मटवाशी वाटेन सोडून वचूंक ताका दिसता. भागवल्लो तो मटवाशी हळू तो चलतालो. हाका उतरून वतत नाटो मुखार वता. पूण कित्याक की ह्या मनशा लागीं उलया म्हूण पाटींग घेवन येता आनी मटवाशा लागीं सांगता, बापानो, म्हज्या जिवितांत निराशा भरल्या. कितें करचें म्हूण कळीत जायना. कित्याक म्हाका काम ना, हांव बेकार जालो आनी त्या देखून म्हाका जायतेंची अणकणी मेळटात. निराशा म्हज्या जिवितांत आसा. हांवें कितें करूंक जाय? देवा लागीं हांवें मागलें, इतलें मागलें, पूण कांयच म्हाका जाप मेळना. देव म्हज्या लागीं उलयना. हांवें कितें करूंक जाय? तो मटवाशी रुखामळाक वचून बसलो. थंयसर एक फातर आसलो, ताचेर बसलो आनी कितेंय ताणें म्हळें. तरणाटो इल्लो पयस आसलो, ताका कितें सांगलें म्हूण आयकूंक ना. देखून कितें सांगलें परतून सांग म्हणालो. मटवाशान परतून कितेंय सांगलें. ह्या तरणाटे परतून आयकूंक ना. देखून इल्लेशा लागीं वचून विचारलें, कितें सांगलें म्हाका आयकूंक ना तुवें सांगलें. परतून मटवाशी कितेंय म्हणालो, हळू फुसफुशांनी म्हणालो, फुसफुसून कितेंय म्हणालो.
पूण ह्या तरणाट्याक कितें म्हळें म्हणून कळोंक वचना आनी निमाणें तरणाटो ताच्या तोंडा लागीं वचून खाण दिवन आयकूंक लागलो कितें म्हळें हें परतून सांग म्हाका आयकूंक ना आनी तो वडो हो मटवाशी म्हणालो तुवें देवाक लागीं येवंक जाय कित्याक देव थोडे फावटी हळू पुसपुसता तें आयकचें जाल्यार ताका आनीक लागीं जावंक जाय प्रत्येक जावन कश्टांच्या वेळार ताचे तोंड पयस वयचें न्ही म्हाका ताका आयकचें जाल्यार तुका उजवाड मेळचें जाल्यार जिवितांत ताका लागीं ये आनी तो वळ तुका समजतलें आयकूंक मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या वचपांत तेनी वचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा थंयसर आसा भेंग थंयसर आसा निराशा थंयसर आसा अनिरीक्षीत घडितां हाचे मदें पयलें वचप आमकां एलिया प्रवादी विशयांत सांगता. एलिया प्रवादी 450 बाल प्रवाद्यांक नाश करून उपरांत जेजेबल राणयेच्या भियान तो धांवतालो आनी ताका तो वळ बगलें म्हजे सांगाता कोणी नात जावं प्रवादी वा राय वा हेर कोण इज्रायलकार ताच्या पक्षे कोणी नात सगळ्यांनी सोडून गेलां कित्याक जेजेबल राणी ताका जीवेशी मारूंक सोदता म्हणून तो भियान धांवताना सर्वेस्पर ताका सांगता वच आनी होरेब दोंगराक थंयसर हांव तुका भेटतां. आनी एलिया प्रवादी होरेब दोंगराक गेल्ल्या वेळार थंयसर देव पाशार जालो म्हणून बरयला. कसो पाशार जालो? एलिया प्रवादी पळयता रावन थंयसर दोंगरार थंयसर एक जड वारें आयलें आनी त्या जड वाऱ्याक थंयसर आसले कडपां चुरान चूर जालीं पेटो पेटो जालीं तरी पूण ताका थांतो देव आसा म्हूण कळोंक ना ताका भोगलें ना. थंयसर भंय काम जाली उजो पडलो त्या भिकर दृश्यांक पळोवन जाल्यार थंयसर देव आसा म्हूण ताका भोगूंक वचना पूण निमाणें थंयसर बरयलां हळू पुसपुसो एक ताळो ताका आयकता आनी त्या ताळ्यांत देव आसा म्हूण वळखलेंच ताचें तोंड तो धांवता. म्हज्या भावा आनी भयणी आज आमी असले एका परिस्थितींत आसा एका कुशीन पिडा आनी एका कुशीन अर्थीक परिस्थिती आमची देंवल्या आनी तशेंच ह्या दिसांनी पावस सुरू जाला आनी पावसा द्वारे आवरू आनी कितें सगळें जिवीत अस्त व्यस्त जावन आसा. कोण आमचे पासत आसात म्हणून विचारल्यार कोणी ना कित्याक कोणी आमचे कुमकी घेवचे प्रास तांकांच बचाव करूंक ते पेसाडते आसा. तशें जाल्ल्यान कोण कोणाचे कुमके येता म्हूण रातचे बरी ना. फ्रांसल्या संदर्भार देवाचें उतर आमकां अशें येता की ह्या सर्व संकटी प्रास चड तूं ह्या वेळार तुका गरज आसा देवाचेर तुजो भरवसो दवर. तो तुका सोडून घालिना कित्याक ह्या सर्व संकटी प्रास तो जावन आसा बळवंत सर्व रस्त्यांचेर ताका अधिकार आसा आनी सर्व संकटी ताच्या हाताखाल आसात. त्या देखून तूं भियेनाका मगर ताका लागीं सर रस्त्याक लागीं सर आनी थंयसर मेळटा धैर्य थंयसर मेळटा तुका रक्षण. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजेबल राणयेच्या भियान धांवल्लो एलिया प्रवादी खाली त्या एका पुसपुश्या थाळ्याक आयकून देवाक लागीं सरता. तो मागीर तो भियेना तो परतून देवाच्या उतराक फाळो दिवन जेजेबल राणये सरशी वता राया सरशी वता परत थंयसर प्रवाद करूंक सुरू करता आनी तुका एका प्रवाद्याक एका रायाक तो मागता अशें म्हणटा आसतना हे एक सर्व संगती ताणें पळयल्यो भिकर दृश्यां ताणें पळयलीं भंयकर आपूण उजो आनी कितें पळयलें पूण ताचे अख्खी प्रास हो एक ल्हान ताळो देवाचो पुसपुसो ताळो ताका इतल्या धैर्यान भरता की खंयचीय संगती ते घडोवन दित कितें सगळें बाह्य रितीन घडोवन दी ताका तें व्हड विशेश कितेंय म्हूण बगना बगार तो धैर्यान भरता भितरल्यान ताचें धैर्य भरता आनी थंय तो फुडल्या मिसाळ तो वेता. तशेंच आयच्या वांजलाक आमी येता आसतना आमी पळयता शीस दर्यांत आसात जेजू तांचे सांगाता ना आनी त्या वेळार इल्लेशें वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार ते भियेतात मात्र न्ही सुमार वेळ पर्यंत ते पळयणार आसतना निमाणें
जेजू तांच्या मुखार येता आसतना तो जेजूस म्हूण तांकां वळखूंक जायना आनी ते भियोन हे मेल्ले जावंक पुरो म्हणून भियान धांवंक तयार जातात. पूण हांगासर मोगाच्या भावांनी भयणी आमी विचारूंक जाय आमकां कोणाचें भें, खंयच्याचें भें, मनशाक खंयच्याचें भें चड दोसता. मनशाक भें आसा आपल्याच जिवाचें. एलिया प्रवादी धांवतलो जिवा खातीर, जीव वाचोवचे खातीर. कित्याक ताणें कितल्या जाणांक जिवेश मारलें जाल्यार निमाणें आपणाचो जीव सोंपता म्हणटाना तो भियेलो. तशेंच शीस घाबरलें कित्याक जिवाच्या भियान वा तें खंय मेल्लें आमकां कितें तरी करीत म्हणलें भियान, आमकां नाश करीत म्हणलें भियान. बाह्य शक्त्यो आमकां आमचेर आक्रमण करतीत, आमकां नाश करतीत म्हणलें भें आमकां खंडीत आसतें. आनी हें भें आमकां अशक्त करता. हें भें आमचे हात पांय कांपयता आनी ह्या भिया द्वारे आमी एक मेट मुखार दवरूंक शकना. त्या देखून जेजू आज आमकां परतून सांगता, दुबाव नाका, भिये नाका, मगार धैर्य घे. तूं धैर्य घेताय जाल्यार मात्र एक मेट तुवें मुखार दवरयेत आनी त्या एका मेटा द्वारे तुजें जिवीत तुका सारकें दिसतलें, तुका उजवाड मेळटलो. जर तर तूं भियेताय तुका आसले कडेच रावचें पडटलें, मुखार वचूंक साध्य जावचें ना. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, भयल्यो संगती आमच्या अंतर सक्ते वयर प्रभाव घालिनाशें आमी आमकांच घट्ट सांबाळूंक जाय. धैर्यान आमकांच धैर्यान सांबाळूंक जाय. धांवचें न्ही, मगार रसलेल्याक लागीं सरचें. ज्या कोणें आमकां ह्या संवसारांत हाडलां, ह्या संवसारांत आमकां सर्व रितीन सांबाळलां, ताचे थंय आमी लागीं सरोंक जाय. तो कितें सांगता तें आयकूंक जाय आनी जें कितें सांगता तें पाळूंक जाय. तो वळू आमकां उजवाड मेळटलो, धैर्य मेळटलें. तें उतर कितलें पुशपुशान आसूंक पुरो, ल्हान उतर जावन पुरो, हळू उतर जावन पुरो, पूण तें उतर चड प्रभावीक जातलें. सर्व शक्ती जिखूंक आमकां धैर्य जातलें. सुम्याच्या उतराका चलतल्याक सोंसणेकाय भोव गरज. सर्व संगती आमकां आमी चिंतिल्ल्या घडये घडचे म्हणल्यार जायना. सोंसणेकायेन जो कोण जेजूचीं उतरां आयकता आनी ती पाळटा, निमाणे दिसा ताका सडवण मेळटलें, ताका धैर्य मेळटलें, उजवाड मेळटलो. सा पेद्रू आपल्या उपरांत कितें सांगता तें आमी आयकल्यार खंडीत जावन आमकां ताचे थंय संतोश मेळटा आनी धैर्य मेळटा. पेद्रू जेजू लागीं विचारता, हांवें तुज्या लागीं येजे गी, म्हाकाय सादी आसा गी. आनी जेजू म्हणटा ये. आनी पळोव थंयसर उदकाक देंवन बुडले वेळार तो जेजूक हात बोव मारता. पूण उपरांत ताच्या पत्रांनी तो बरयता, उतर आयकून सोडचें न्हय, जेजूचें उतर आयकून सोडचें न्हय, मगार तें भातयेचें आनी तशें करीचें. तो व्हड मात्र ताच्या उतरांचो फळ आमकां मेळटा, ताच्या उतरांचें धैर्य आनी उजवाड आमकां मेळटा. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी असल्या सगळ्या परिस्थितींत आज सोडून आसा. एक दर्या मदें सोडून आसा म्हूण चिंतयेत, वा आमी दोंगरा दिवशी धांवता म्हूण एलिया बरी धांवता म्हूण चिंतयेत. पूण ह्या सर्व सांगाता एक ताळो आमकां आपोवन सांगता, पुसपुशांनी सांगता, भिये नाका, धैर्य घे, हांव आसां तुज्या सांगाता. आनी तो आमच्या सांगाता आसतना आमकां जावं ह्या संवसारांतल्यो शक्त्यो, संवसारा भायल्यो शक्त्यो, जावं पुरो उपास वा सांखळ्यो वा आनी हेर कितेंय सांपळून सांगचे परी आमकां ताच्या मोगांतावन पयस करूंक सोदचें नात. आनी ताचो मोग आमकां सदांच धैर्यान भरतलो, निराशेक व्हरचो ना, आमकां रक्षण दितलो, आमकां सोडून घालचो ना. हो भावार्थ आमचे ते सदांच चड आनी चड रुतां जावं दी. आनी हाचे वरवीं आमचें जिवीत धैर्यान भरलेलें, सोंसणेकायेन भरलेलें, मोगान भरलेलें जावं दी म्हणून ह्या कृपे बसोवन आमी त्याच स्वाम्या लागीं आमी मागीर. एका निजा देवतेन आमी आमचो बाबार्थ उसान सांगया. सत म्हणटा देवाक, सर्व बाबाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आत्म्या जो पवित्र मेरेन संभवलो, आमकां जल्मलो, 5 पुलकां ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सर्व पदवीदार देव बापाच्या बसला, ते तांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक,
कातोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जीवन कोण सस्ताचें जीवित आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबाच्या पवित्र सभेच्या आणि सर्व संसाराच्या गरजां बसोद ह्या वेळा आमी सुमयातय आमची मागणी उबारया. सर्वेस्पराचो आदार ताचें रक्षण आमकां समेस्तांक लाभो दी म्हूण मागया. मोगळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती बोवाळतान दृढ रावूंक आनी तांचे ताबेन आशिल्ल्या देवपजेक सुमयाचे काकुळतीचे प्रतिरूप जावन गरजेवंताक आदार दिवंक तांचे ते बरें मोन रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी समेस्त लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाती खातीरचो ग्रेस्त दुबळो ल्हान मोठ म्हणलो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन आडलते चलोवंक गरजेची कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी पेल्याच्या सेवेंत आमचें जीवन करसूंक गरज आशिल्लें बरें मोन आमचे ते रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या सर युवक युवतींक तांच्या जिवितान दृढ बवार्थ सांबाळून समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणीक तुका समर्पिता. तांचे पिडेंत आनी एकसूरपणा तांकां तुजो सांगात दी. तुजेर बरवसो दवरून जिवन समाधानाची जिणी जिवंक तांकां बळ आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी दिसपडते जिणे मुखान तुज्या पुता क्रिस्ताक परगटूंक तुजो आदार दी. जिणेच्या कश्टा संतोशा वेळार तुजेर बावार्थ दवरून तुका उलो मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां बसोत आमी मागया. ओ मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमची सडवण तुवें केल्याय आनी दिसपडत्या जिवितांत भिये नाकात हांव आसां म्हणल्या उतरांक घाल. ताचें रक्षण, ताचें धैर्य आनी ताचें हाजीरपण तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या देण्या बसोत आमी अर्घां दिता आसतना आमच्या दिसपडत्या आमच्या वावरांत तुजो सांगात आमी आशेता. आमी भायर भितर वता आसतना आमच्या मेटां तूं सांबाळ. सर वायटांतलें मारेकार पिड्यांतलें आमकां राखून व्हर आनी दिसपडत्या गरजांक तुजी कृपा आनी आदार आमकां फावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पायातळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी. गे मागता तुजे लागी पातकी निर्भागी उपकार सबार केल्याय तुवें देवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वास जीवन आमचें हुंड्या वायना सोमें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आचरणे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वस्फूर्ती मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतेन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमची सडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन.
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमयावर बी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो आसा ते सगळे तुवें रचलाय वेळ काळ सगळे तुवें थारायलाय पण मनशाक तुज्या सारक्या रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार दिलोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक करभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणेक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavarta sogot pergatoya Soumya Jésus तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकारे तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतल्या मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी जी जगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखार मळपळ्यो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमरे देवाची माये सांगाती सांजुजे दिसो पती वा घेवन धर्मदूत आनी सर्व काळे तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान आमकां शिकयल्या प्रमाणे सर्गीच्या बापा कुलो मारया आनी सांगाता म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेका समियाची शांती वांटून घेवया. देवश्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवश्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवश्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. समया तुमचे भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका आयकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Bagmoce che devorte Somia tuka sevce Durbolia karzan moja Tuka swagat karche Ras tuje anandace
दैवीक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बरवसा शांती प्रीती जीवन मोचे सदांची येता सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बरवसा शांती प्रीती जीवन मोचे सदांची येता प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी हातांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमकां थिरायेन जियोंक दी ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका धन दिव्यांचेर केदीस पातयेन आसता तुझे सोम्या हांव पात येता कस्तम तोडी कितेंच लेकीन आसा दैवीक उतर तुजे गाजयता शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरी आशीर्वाद दी म्हाका भगवान पुस्तकाचे करुणेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे